काल राती न्हयबाग पेडणे हांगासरले 4 भुरगे भगवान उत्तम कासकर आणि ताचे मित्र हे शिर्डी देवदर्शनाक वयताले आणि देवदर्शनाक वयताना काल राती 11:30 सातारा हांगासर एक ट्रॉली उलटान पडली। ती मुखारसून त्यांका दिसताले हे 4 जाण रस्त्याचे साइडीन लघवी करपाक उबे आशिल्ले आणि 3 जाण ते मित्र धावताले तेन्ना होय भगवान कासकरय धावतालो, पण तो धावता धावता ते ट्रॉलीक आपाडलो आणि तो अत्यंत गंभीर जखमी जालो आणि त्या अवस्थेत तो थंयच पिड्ड्यार जावपाची घटना घडली। ताचो आयज वाडदिवस। तो वाडदिवस साजरो करच्या निमतान तो शिर्डी हांगासर देवदर्शनाक वयतालो आणि देवदर्शनाक वयच्यात आदीच ताका राती 11:30 हो अपघात जालो। ताचे गाडयेक कसल्याच प्रकारची इजा जावंक ना, पण ते गाडी थांबून एके साइडीन लघवीक वयताले आणि मुखायल्यान एक ट्रॉली येवन ट्रॉली उलटी जाताली ती तांच्यांनी पळयली। त्यामुळे ते चौगूय धावता धावता तांका ती आपलो जीव वाटोवपाक 3 जाणांक यश आयले, परंतु जेन्ना भगवान आशिल्लो ताका जीव वाटोवपाक ताका यश आयले ना। तो थंयच त्या ट्रॉलीचेर त्याच्या आंगार पडली आणि ताका इजा जाली। पोस्टमार्टम सध्या सुरू आसा आणि ताची बॉडी हाडपा खातीर तांचे नातेवाईक सध्या साताऱ्या गेल्ले आसा। ही घटना घडल्याच्या उपरांत जेन्ना पेडण्या कळली त्यांच्या कुटुंबियाचेर दुःखाची छाया पसरलेली आसा। अशी घडणूक घडची न्हय अशेय लोक ह्या घटने वयल्यान तांच्या कुटुंबाचे सांत्वन करताना दिसून येता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।